जसं की जिविताचे एक पॉईंट करता आसतना अंगणवाडींत ड्रॉइंग शिकचे एका भुरग्या बरें तर एक याजकाचें काम इतलेंच करूंक आसचें कनेक्ट द डॉट्स आमी ते समजून एकाक आमी कनेक्ट करन येता जाल्यार एक आकार येता देखून रिडींग द सायन्स ऑफ द टायम मस्त गरजेचें आज एका याजकान खंय काकुळतीचो हांवें रंग दिजे खंयसर भक्षणाचो रंग दिजे हे सोम्याक पळोवन शिक्षकाचें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ही आसा जिणी एका याजकाची ही आसा एक पैण एका याजकाचें देखून आयच्या दिसा हो नियाळ आमी करता आसतना ही एक संगत आमी मतीन धरया आमी हर एकली ह्या संवसारांत पळयणारी आनी प्रत्येक जावन याजक ताच्या जिविताचें याजकी जिविताचें एक पैण करता आसतना ताणें करीत जाल्ली एक सिंपल विशय ल्हानसो विशय आसा तो कितें म्हळ्यार याजकाचें पैण कशें अंगणवाडींत ड्रॉइंग शिकचे एका भुरग्या बरीं तुमची भुरगीं अंगणवाडीक गेल्यान तुमकां कळीत आसा नर्सरी गेल्यान तुमकां कळीत आसा तांकां ड्रॉइंग शिकयतात ड्रॉइंग बुकार एक खाली पेपर आसता आनी तांतूं चिंतया एक रूख सोडयचे भुरग्याक रूख कसो सोडोवचो कळीत ना तांतूं डॉटेड लायन्स आसतात डॉट्स आसात ते डॉट्स त्या भुरग्यान पयले कनेक्ट करून शिकाचे कनेक्ट केल्या उपरांत एक आकार येता शेप येता एक रुखाचो शेप येता ताचे उपरांत ताका कलर दिवंक आसा ताच्या पाळांक खंयचो कलर तांच्या फाट्याक खंयचो कलर पानांक खंयचो कलर हे भुरग्यां तकली येवन करीचें म्हणना सकयल एका कुशीक एका रुखाची पिंतूर आसा आनी कलर ताका दिल्लो आसा भुरग्यान तें पळयचें आनी कलर दिवचें तर एक याजकाचें काम इतलेंच करूंक आसचें कनेक्ट द डॉट्स डॉट्स आसात डॉट्स म्हळ्यार खंयचे ते विविध सन्निवेश सिच्युएशन्स विविध तरांचे मनीस विविध रितीचे संदर्भ दिसपट ते आमच्या जिवितांत येतात आनी हर एक संदर्भ ते बरें जावं दी वायट जावं दी ग्रेस्तकाय जावं दी दुबळेकाय जावं दी राग जावं दी मोग जावं दी खंयचेय जावं दी ते डॉट्स कनेक्ट करूंक सकाळचे बाबर्थाच्या दिश्टीन मात तें करियेत ना जाल्यार केदाळे आमकां लढाई जाता केदाळे निराशेक आमी पडटा केदाळपणी डिप्रेशनाक येता हे डॉट्स आमी जर बाबर्थाच्या दिश्टीन देवाच्या कुशेन आमी ते समजून एकाक आमी कनेक्ट करन येता जाल्यार एक आकार येता देखून रिडींग द सायन्स ऑफ द टायम मस्त गरजेचें आज हांव आदल्या काळाचें करता आदें कितें जालां तेंच मात करता म्हजो संप्रदाय मात हांव पाळटा म्हळ्यार जायना आज कितें जायचें क्रिस्तचो संदेश कसो लोकां थंय पावयचे हें समजून ते डॉट्स कनेक्ट करून एक आकाराक हाडचें काम ह्या जगाचें आसा दुसऱ्यान तें आकार आयल्या उपरांत कलर दिवंक जाय कलर दिवचे जाल्यार भुरग्याक रूख पळयला ताणें थंय पळोवन कलर दिवचें म्हणना रूख पळयला पांचवो खंय दिवचे वयर की सकयल कंद म्हणना वयर दिवचे की सकयल दिवचे कळीत आसा भुरगे हांगा पिक्चर पळयता भायर कितें जाता आसा तेंय पळयता एका याजकान ताणें दिल्ल्या आकार दिल्ल्या एका पिंतुराक कलर दिवचे जाल्यार ताणें सोम्याक पळोवंक जाय आनी हांकां कलर दिवंक जाय खंय काकुळतीचो हांवें रंग दिवचे खंयसर भक्षणाचो रंग दिवचे खंयसर शांतीचो रंग दिवचे खंयसर राज्यचो हांवें रंग दिवचे हे सोम्याक पळोवन शिकाचें देखून हें काम एका याजकाचें जाता आनी पळयणार आमी मुखार वेता आसतना परीक्षा सडटा एका याजकाच्या जिवितांत परीक्षा सडटा दबाव सडटा मार पडटात अडचणी चड जातात आनी तांतूं प्रमुख जावन 3 संगती याजकाच्या जिवितांत दुस्मान म्हणना हांव अडचणी म्हणयत एक आसा संवसार वेगळी इन्फ्लुएन्स जावचें तो म्हणटा ही म्हणटा लोक म्हणटा संवसार म्हणटा म्हणून वेगळी इन्फ्लुएन्स जावचें संवसाराचे आचार विचार ते समजूंक शकनासतना पारखूंक शकनासतना त्या संवसाराच्या आचार विचारा फाटल्यान धांवचें संवसाराचे स्टँडर्ड आपणाचे स्टँडर्ड म्हणून समजून घेवचें आनी मानून घेवचें ही एक वस्तू एक व्हडली अडचण ह्या जगाच्या जिवितांत येवची दुसऱ्यान आसा आमची कूड आमच्या कुडी विशयांत सांगचें जाल्यार चड करून आमचेंच भजन करचें आमच्या विशयान चड चिंतचें आमचेच गर्व उलोवचें
सेल्फ सेंटर्ड लाईफ, आपणाचें जिवीत, म्हजें जिवीत आनी हांव मात्र, हेय एक मारेकार अडचण जावन, एक अडखळ जावन ह्या जकी जिवितांत मुखार येवंक पुरो. तिसऱ्यान देवसार ह्या जगाक मस्त लागी, कित्याक म्हळ्यार तो देवाचो या सेवाक, देवाचो मणयारी, देवाची खुशी ताणें करूंक नजो म्हण तो सदांच आशेता, पारोत करून रावता. देखून चड आनी चड अविधेयपणाक आमी पडल्या जाल्यार आमी देवसाराच्या हातांक सांपडल्या सुलाबेन तें समजोवचें, कित्याक तो मोत गुंडोवच्यात मस्त हुशार आनी ते सलीसायन तो करता, आनी आमकां चड करून दसचें आसा हेंच अविधेयपण. देखून व्हडा सांत दवरचें आयच्या दिसा किर्तन 20:7. थोडे रथां वरवीं आनी थोडे घोड्या वरवीं बळवंत, थोडे रथां वरवीं आनी थोडे घोड्या वरवीं बळवंत, पूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत, सर्वेस्परा आमच्या देवा वरवीं बळवंत. रथां घाल्याक आमच्या लागीं रथां नात आसा. रथां आसची उत्सव करूंक, रथां आसची देवाक वावोवंक, पूण थोडे फावटी आमचोच आमी पुरशांव करता, आमचोच पुरशांव जाता. हांवें सांगलें म्हजें जिवीत, हांवें तें करचें हें करचें, म्हजोच पुरशांव, म्हजेच सगळेक. हांवें रथार बसोंक सुरू केलें जाल्यार म्हजो पुरशांव जाता आनी हांवूच देव जाता. रथाचेर म्हजें बोळ न्ही. घोडे झुजाक वापरतात, सोजेर वापरतात. जावंक पुरो आमी झुजाक खंयच्याय झुजाक वचचे ना घोडोगाण घेवन, पूण कांय ना तरी शार्प जिबेन हेरांचेर तलवार मारून जिखचो एक संतोश आमकां आसता. म्हज्या उतरांनी मारन जिखचो एक संतोश आसता. हे जावन आसात घोडे. आनी चिंता म्हाका उलोवंक कळटा, हांव कशें सांबाळटा. ह्या घोड्याचेरय म्हजो बोळ न्ही. म्हजें बोळ आसचें देवाच्या नांवाचेर. जशें पेद्रू म्हणटा, म्हज्या लागीं आसा तें हांव तुका दितां. म्हज्या लागीं आसा एकच नांव, सोम्याचें नांव नाजरेचो जेजू क्रिस्त. त्या क्रिस्ताच्या नांवान सांगता उठ आनी चल. सांत पावल सांगता म्हज्या लागीं आसचें एकच करन्सी म्हळ्यार कुर्सायलो जेजू क्रिस्त मात्र. देखून तें नांव सदांच आमच्या जिवितांत हरसिल्लें जावं. आमेन.